चीनी बदलो खंडित निश्चय करता बोगोस माका जेसु तुझी का खुद मारता पद कामोची आचान सरता खंडित सरता बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावे आमेन. आमच्या सम्या जेजू ख्रिस्ताची कृपा देवाचो मोग आणि पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सवे आसो. तुमचे सवे आसो. ख्रिस्तातय म्हज्या मोगाच्या भयणीनो आनी भावानो, हांव कोण आनी खंयच्यान आयलां म्हूण तुमी जाणात? ह्या सवालाक म्हजी आनी तुजी जाप कसली वा प्रतिक्रिया कसली? निजायकी हांव म्हज्या सोडवणदाराक सोमियाक जाणांगी वा आनीकी सोदूनच आसा वा आनीकी सावला वयर सावल उडोवन आसा हे आमी सवालार हाचे वयर आमी नियाळ करया आनी कितले मापान हांव म्हज्या सोमियाक जाणा वळखता आनी मानून घेता म्हणून चिंता आसतना आमचे थंय आसली सर पथकां जेजू मुखार दवरया, ताचेतान बक्षांनी मागया अशें अर्थाभरीत आनी भक्तीपणान ह्या मिसाच्या बलिदानांत वांटो घेवया. हांव पातके आनी तुमकां भाव भयणीनो सांगता मनाचे तोंडानुसार वायट धरून आनी बरें सोडून हांवें जायते पातकां केल्यात. होमोचो अपराध, होमोचो अपराध, होमोचो व्हड अपराध. ह्या पासून सदांच सामका मरे सगळ्या आनी भक्तां आनी तुमकां भाव भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सरेस्परा देवा लागीं विनंती करात म्हूण प्रार्थना मागता. सर पदवीदार देव आमचे काकोळट करूं आनी आमचे पातकां बगसूं आनी आमकां ससनाच्या जिविताक पावो. आमेन. सोम्याका प्रार्थया. आमची सर ते सावा जेजू मुखार दवरया. देवा आमच्या मोगाळ बापा, आमचे सैम जखमी आनी असक्त म्हणून जाणा जावन आमकां भलायकी आनी गोठाय दिवंक नवी करूं गरज ते उपाव तूं आमच्या हातांत घालताय. दिनवाशी आनी संतोश बरे काळजां ते आमी घेता आनी तांचो फळ आमचे भक्तीभाव जिणेचे नवे सालीन दाखोवंक आमकां कृपा दी म्हूण मागता. आमच्या सम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो करो देव तुजे सगळे पवित्र आत्म्याच्या एकपणा जियेता राजवट चलयता ससनाच्या ससना. आमेन.
जाणवायाच्या पुस्तकांतले वाचप अविचारी चिंतनांनी भरून आपणा मदें ते म्हणटात, आमचे जिवीत मोठवें आनी कश्टांनी भरलेलें, मनशाच्या मरणाक वकात ना. प्रामाणीक मनशाक पास मांडुया, कित्याक तो आमकां हरकत जाला आनी आमच्या सालीक तो आड रावता. धर्मशास्त्रा विरोध केल्ल्या पातकां खातीर तो आमचेर आरोप लायता आनी आमकां मेळ्ळेल्या शिक्षणा विरोध केल्ल्या पातकां खातीर तो आमकां गुन्यांवकार करता. आपूण देवाक वळखता म्हूण तो बडाय करता आनी आपूण सर्वेस्पराचो पूत म्हूण सांगता. तो आमच्या चिंतनाचो केन्नार जाला. ताचेर एक दिश्ट घालूंक पर्यंत आमच्यान सोसूंक जायना, कित्याक ताच्या जिविताची साल हेरां मनशांच्या साली सारकी न्हय आनी ताच्यो वाटो वेगळ्योच आसात. आमी नीच म्हणून तो लेखता. अशुद्ध वस्तूंतावन आपूण पयस रावता म्हणल्या भाशेन आमच्या वाटांतावन तो पयस रावता. प्रामाणीक मनशाचो शेवट भागी म्हूण तो सांगता आनी देव आपलो बापूय म्हूण बडाय करता. ताची उतरां खरीं गी म्हूण पळोवया, ताका कितें घडतलें म्हूण सोदून काडया. जर तर प्रामाणीक मनीस देवाचो पूत, देव ताका राखतलो आनी ताच्या दुस्मनांच्या हातांतलो ताका निवारतलो. अकमानांनी आनी वळवळ्यांनी ताची परिक्षा करया, अशें ताचें लीनपण आमकां कळीत जातलें आनी ताची सोंसणीकाय आमी पारखीतेल्या. लजेच्या मरणाचें फर्माण ताका दिवया, कित्याक आपणाक देव पावतलो म्हूण ताणेंच आमकां सांगलां. हीं तांचीं चिंतनां, पूण तीं सगळीं वांकडी, कित्याक तांच्या खोटेपणान तांकां कुड्डे केल्यात. देवाचे गूट तांकां समजनात. भाग्यवंतपणाक इनाम मेळटलें म्हूण तांकां भरवसो ना. निश्कळंक आत्म्याक इनाम आसा म्हूण तांकां पातयेणी ना. देवाचें उतार हें. देवाचे वडकार. खंती दुखीन भरवतल्यांक सोमी लागींच आसा. खंती दुखीन भरवतल्यांक सोमी लागींच आसा. सर्वेस्वर खोट्या मनशांक पाट करता. संवसारांत तांचो उडास नास करता. नितीवंताच्या बोबेक सर्वेस्वर कान दिता आनी तांकां सर्वय कश्टान वरांतलें निवारता. खंती दुखीन भरवतल्यांक सोमी लागींच आसा. खंती दुखीन भरवतल्यांक सोमी लागींच आसा. भरवसो खणलेल्यांक हात दिवन तो उखलता. नितीवंतांक मेळटात ते कश्ट दग्ध जायते आसात, पूण तांतल्या सर्वांतलो सर्वेस्वरस ताका निवारता. खंती दुखीन भरवतल्यांक सोमी लागींच आसा. सगळीं ताची हाडां तो राखता. ताचें एक हाड लेगून मोडूंक तो सोडिना. आपल्या सेवकाचो जीव सर्वेस्पर राखता. ताच्या गोपांत आसरो सोदतल्यांक तो केदींच शिक्षा लावचो ना. खंती दुखीन भरवतल्यांक सोमी लागींच आसा. वंदन तुका क्रिस्ता, महिमे बरीत राया. वंदन तुका क्रिस्ता, महिमे बरीत राया. उंड्या वरवीं मात्र मनीस जियेना. बगार देवाच्या तोंडांतल्यान भायर सरता त्या हर एका उतरा वरवीं तो जियेता. वंदन तुका क्रिस्ता, महिमे बरीत राया. वंदन तुका क्रिस्ता, महिमे बरीत राया.
सर्वेस्पर तुमचे सवे आसो तुमचे सवे आसो जुवांव परमाणे जेजू क्रिस्ताचे शुभ वार्ता महिमा तुका येसुया. त्या दिसांनी जेजू गलिलेयांत भोवंक लागलो. जुदेव ताका जिवेश मारूंक सोदतले देखून जुदेयांत हेणे तेणे भोवंक ताका मोन नातलें. जुदेवांनी चलोवची तंबाची परब लागीं पावलोली. पूण ताचे भाव परबेक गेल्या उपरांत तोय गेलो. उक्तीनय बागार गुप्ती. जेरुसलेमांतल्या थोड्यांनी हें आयकून म्हळें ते जिवेशी मारूंक प्रयत्न करना आसात हाकाच न्हय वे. तरी हांगा तो बहिरंग उलयता आनी हे कोणी ताचे विरोध शब्द काडिनात. होच क्रिस्त म्हणून आमच्या फुडाऱ्यांक कळीत जाला काय? तरी हो कंस म्हूण आमी जाणाव. पूण क्रिस्त येतलो तेन्ना तो कंस म्हूण कोणायकी कळीत आसचें ना. देखून देवळांत शिकोवन आसतना जेजून व्हडल्यान म्हळें, हांव कोण आनी खंयच्यान आयला म्हूण तुमी जाणात? म्हजेस्तकी हांव येवंक ना. खंयच्यान आयला म्हूण तुमी म्हाका धाडलो तो सत्यवंत. तुमी ताका वळखनात पूण हांव ताका वळखतां. कारण ताचे तावन आयला ताणेंच म्हाका धाडलां. तितल्यार ते ताका धरूंक सोदतले पूण कोणेंच ताचेर हात घालो ना. कित्याक तसो वेळ तदोळूय येवंक नातलो. देवाचें उदर हें वाकणी तुका क्रिस्ता. क्रिस्त ते मोगाच्या भावा आनी भयणी, जर तर आमच्या समाजान जावं कुटुंबान जावं वा समुदायान जावं कोणी एक तर बरें करत जाल्यार आमकां न्ही जाय की संतोश पावोंक जाय, खुशी आसोंक जाय. कित्याक आमच्याच समुदाया भितरलो या समाजांतलो एकलो बरें करता, हेरांक पावता, कश्टावर तो आसा अशें तांकां बाचाव करता. असलो विविध संगतींत एक बरो जाता आसतना आमकां न्ही जाय की संतोश आसोंक जाय. आमी ताचे विशयी बरें उलोवंक जाय, ताची वडवी करूंक जाय. कित्याक ताच्या मुखांतर आमच्या कुटुंबाक, आमच्या गांवांक, आमच्या समाजाक एक बरें नांव आयलां, बरें सुदारलां आनी मस्त कामां जाल्यांत विविध संगतींनी, विविध क्षेत्रांनी, विविध संदर्भार. तर अशें आसता अप्रूप आमी आयकता ताचे विरोध फिर्याद मारचे, ताचे विरोध नाका जाल्यार म्हणचें, सांगचें, बोट दाखोवचें. तांत व्हडलें विशेश दिसचें ना. कित्याक आमचोच सोडवणदार जेजू क्रिस्त 2000 वर्सां आदीं आयलो आसता बरी खबर हाडून आयलो. सर्वांक सांगत हाडच्याक, सर्वांक एकठांय करच्याक, तांचे कश्ट समजून, तांचे भलायकेक पर्याय दिवन, तांकां परत नवें जिवीत दिवन, असल्या मनशाकच आज आमी आयच्या सुवार्थेन आयकलें जुदेव ताका जिवेशी मारूंक सोदतले. वय आमी पवित्र वस्तान वाचला, फारिसेव, सादुसेव, धर्मशास्त्री त्या पांगडाचे न्हय, देखून ताणें बरें करचें ताका तांकां पसंद नातलें. कितें ताणें बरें केल्यार
तांकां आड सवाल करणं ताका दोस्तलें. पूण आज आमी आयकता जुदेवूस ताचेर उपराट रावल्यात. ताका जिवेश म्हण देखून जुदे ताका वचोंक सयत अवकाश नासलो. देखून तो गालिलेयांत ताचे मिसांव काम मुंदर नासलो. पूण जो थोडे जण कळीत असले जेजू विशीं देखून ते सवाल करतात. हांगा तो बहिरंग उलयता कशें तो. ताका कळीत आसा ताका जिवेश मारतात, धरतात, ताका मारतात. पूण हांगासर एकलो ताचे विशीं उलयना. तर तो बरें करता म्हणून जालें. पूण तो कितें म्हणटा लिपय नासतना हांव कोण आनी खंयच्यान आयला म्हूण तुमी जाणात. भोव अपुर्बाचो सवाल. हे सवाल म्हाका भावान भयणी आमी विचारूंक जाय. हो कोण म्हाका खंयच्यान आयलो तो, कित्या खातीर आयला. हांव ताका इतल्या मापान वळखता, कितलो समजता. हांव ल्हानतावन ताचे विशीं आयकून आसा, वाचून आसा आनी तवळ तवळ विविध मुखेल्या मुखांतर, याजका मुखांतर आनी संगती मुखांतर ताचे विशीं आयकूनच आसा. तर आज ह्या प्राचीत काळार आसतना हांव म्हज्या सोम्याक कितल्या मापान हांव जाणा. जर तर तो जेजू क्रिस्त आज हेंच सवाल म्हाका विचारीत म्हजी जाप कसली. निजाय की हांव ताका जाणा गी, निजाय की हांव ताका वळखता गी. खंडीत जर तर आमच्याच कुटुंबाचेर आमी नदर करूं तर जर तर एक कुटुंब आवय बापूय बरो भक्तिवाद आसा, देवस्पन आसात, जे कितें ते हिंसे करता आपल्या भुरग्यां मुखांतर बऱ्या रितीन संबंध करतात, संवाद करतात, उलयतात, कम्युनिकेशन आसा. जे कितें जावनच आसा ह्या सोर संगतीन आपल्या भुरग्यांक तिलचितात. थंयसर एक बरो संबंद आसता, बरें वातावरण आसता. कित्याक कितेंच लिपोवं ना, कितेंच तांचे स्तकी करूं ना. भागर कितें आवय बापाय करतात ह्या सोर संगती विशीं, बऱ्या शेगुना विशीं, बऱ्या वस्तू विशीं आपल्या भुरग्यांक सांगून आसलें आनीक वाड दाखोवनच आसलें, देर दिवंच आसात. आनीक थंयसर सरावत कितेंय वयर सकयल जायनासतना बरें एक वातावरण आमी तांणी निर्मीत केलां. तर ह्या वातावरणांत खंडीत आवय बापूय आनी भुरगीं लक्षांत जातात. देखून सबार फावटी आमी आयकता कसो बापूय आसा तशेंच भुरगीं त्या फाटल्या पावंडांनी चलोवन आसात, बरें काम करना आसात, बरें नांव जावन आसात. कित्याक तो संबंद घट आसा, बऱ्या तरेन जाणात, वळखतात, बांदून घेतात. पूण खंयसर असलो एक संबंद ना एका कुटुंबांत त्या भुरग्यांक आवय बापाय सडयत कळीत ना. तशेंच आज जेजू क्रिस्त भोव अपुर्बाचें शिकोवन म्हळ्यार सांगता. तो म्हणटा हांव म्हज्या बापाक वळखता. कित्याक तो सत्यवंत, ताणेंच म्हाका धाडलां. देखून आमी कितें करता आमी एकामेकांक जाणाव. कित्याक जेजू कितेंच करिना आपल्या बापायच्या कुशे विरोध. बागार जे कितें बापाय आशेता, जे कितें बापाय जाणा तेंच आपल्या पुताक सांगता आनी तेंच पूत करता. तर तांचो संबंद इतलो लागशिल्लो की ते एकामेकाक पयस नात. सोर संगतींनी ते एक जावन आसात. देखूनच तो म्हणटात तुमी ताका वळखनात, हांव ताका वळखता. तर म्हाका भावांनी भयणी खंडीत जावन हांव चिंता आमी ताका वळखता. पूण कितल्या मापान आमी वळखता, कितल्या मापान आमी जाणाव. जर तर आमी आनीक वळखना तर आमचे न्ही कितें म्हणी उण्यापण आसा, आस्कत काय आसा. कसलो एक व्हडलो एक हांगा दोरो आसलो बरी आसा, बिग वॉल विच ब्लॉक्स मी. वय कित्याक हांव ल्हानतावन म्हज्या आवय बापाय मुखांतर, दुतोने मुखांतर, शिकोवणे मुखांतर ताका आयकोनच आसा, वाचूनच आसा. तर आनीक हांव ताका वळखना म्हळ्यार निजाय की एक वर्थ सवाल न्ही गे. पूण आमचे ती आसले अस्कताय, आमचो स्वार्थ, आमचे ते हागे
आनी कितें तें आमची नाका जाल्ली संवय हें पूर आमकां ब्लॉक करता की ताका जाणा जावच्याक ताका समजोवच्याक वय जुदवांनी ताका धरूंक कुशी वेली तरी तांकां धरूंक जावना कित्याक ताचो वेळ येवंक नातलो तर आमचो वेळ आयला की ताका जाणा जावच्याक आमची घडी आयल्या की ताका समजोवच्याक वा आमचो वेळय लागीं येवना आमची घडी लागीं जावना ताका पारखुच्याक ताका समजोवच्याक ताका जाणा जावच्याक नियाळ करून पळोवया. Moladik dirve bangarupe na somya moche lagi जीवन मुझे देने तुझे अर्पिता घे दुनिया संतोष उल्लास मुझे जीने सो उन्या सोवे भेटून दिता कष्टानी वाव मुझे कुडिसो वायना सोवे भेटून दिता मोलादीक निर्वे भांगार रुपे केया सोम्या मुझे लागी जीवन मुझे देने तुझे अर्पिता घे दुनिया. म्हज्या भाव भयणीनो म्हजें आनी तुमचें बलिदान सर पदवीदार देव बापाक मानतना आसलें जावं म्हणून मागात. हे तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनाक आनी महिमे आमच्या नेक पवित्र सभेच्या दावाक सर्वेस्पर मानून घे. भोव पवित्र देवा आमच्या मोगाळ बापा सगळे पवित्रायेतून जर ह्या यज्ञाचे पदवेन आमकां पातकांतली सुटय आनी नितळ निर्मळ काळजान तुजेशी येवंक आमकां फावो कर हे आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवे आमेन. सर्वेस्पर तुमचे सवय आसो तुमचे सवय आसो आमची काळजां उबारुया आमी दे सर्वेस्परात उबारता सर्वेस्पर आमच्या देवाक दिनवासुया वय अशें आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा सर पदवीधर आनी ससनाच्या देवा सर कळे आनी सर थंय आमी तुका दिनवासोवंक फावो हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. आमच्या कुडीक आमी दंडवण दितना अवगुणांची तूं बोल मोडताय आमची मनां उंच उबारताय वेगवेगळे सुगूण वाडयताय आनी क्रिस्त आमच्या सेम्या वरवीं सासनाचें इनाम आमकां दिता. त्यास जेजू उदेशीन देवदूत आनी सर्गीचो सगळो दळबार तुजें तर महिमा वाकणतात तांचे सांगाती आमचें ताळें मेळोवन आमी तुजी स्तुती गायता. पवित्र 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 दळबारांचो सर्वेस्पर तूं सर्ग आनी संसार भरला तुज्या वैभवान उमसर्गी तुका जय जय सर्वेस्पराचे नांव येता ताका जय उमसर्गी तुका जय जय. बापा खरोच तूं पवित्र तूं सगळ्या पवित्रपणाची जर तुज्या पवित्र आत्म्या धाडून ही देणे पवित्र कर म्हूण आमी मागता जावं ती आमकां आमच्या समे जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत आपलेच कुशेन कस्मरान सोसूंक वयच्या आदीं ताणें उंडो घातलो तुका दिन वाचून तो मोडलो तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळें हो तुमी समेस्त घेयात आनी खायात ही म्हजी कूड तुमच्या पसत समर्पणची. तेच परी जेवण जाताच ताणें काल्स घातली तुका नव्यान दिन वाचलो ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळें तुमी समेस्त घेयात आनी हांतलें पियेयात ही म्हज्या रक्ताची काल्स
नव्या आनी सस्ती कराचे हे रगत पातकांचे बॉक्साने मेलच्याक तुमचे पसत आनी समेस्त मनशा पसतें वारावतले हे म्हज्या वखदासाक घरात. Bawarta sagot pergatuyan. सोम्याचे सूत तुझे मरण आम्ही समरमता तुझे पुनर्जीवन पो आम्ही परगडता तुझ्या येण्यात सोम्या जेजू आम्ही अत्रेता. बापा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जीवनपणाचो आमी भक्तीपणी उगडास करता आनी हो जिविताचो वंडोवन सुडोवण्याची काळज तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी जी सेवा कर आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिन वाचता आनी जेजूची कूड आनी रग सवतल्या आमा समेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा अख्खे पृथ्वीचे विस्तारले तुझ्या पवित्र सभेचो उडास कर आनी फ्रांस आमच्या भगवान बापा पीटर पॉल आमच्या गवळी बापा आनी सगळ्या आजकी वर्गा बरोबर तिका प्रिती मोगांत वाडय. पुनर्जीवांत पुणाचो बरोबर सोदून मेल्ल्यान ते आमच्या भावमिणीचे काकोत कर तांकां इश्ट गतीन मेल्ल्या समेस्तांक तुजें फौजवाडीन म्हाका पळोवंक फोव कर. आम्हा समेस्तांची दया कर म्हणून मागता. आमकां मेरे देवाची माये संगती भगवान तुझे तिजो निश्कळपती भगवान दर आनी सर काळी तुका नवऱ्यान सगळ्या भक्तां बरोबर ससनाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांच्या सांगाता तुजी महिमा गावंक आमकां फोव कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पगा वरवीं. त्यास जेजू वरवीं त्यास जेजू सांगाता त्यास जेजू थंय पवित्र आत्म्याच्या एकपणा सर्पद्वेदार बापा सर्वंदरांनी वैभव तुका ससनाच्या ससना. आमेन. आमच्या समय जेजू क्रिस्त लागशिल्ल्यान जाणा आमच्याक आनी ताका मानून घेवच्याक तांणी शिकयल्या मागणे आतां हांवें सांगता म्हणुया. आमचे बापा सर्गींच्या तुझे नाव पवित्र जावं तुझे राज आमकां येवं तुजी कुशी सदां जाता अशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपडटो ग्रास आमकां दी आनी आमच्या चुकलेल्यांक बक्षिता तशें आमची पातकां बगस आनी आमकां ताळ्ळें पडोवं दिवं नाका पूण वायटांतलें आमकां निवार. सरस्परा सर वायटांतले आमकां निवार दया करून ह्या जिवितांत सावस्काय आमकां दी. सर्गींचे बाग आनी आमच्या सोडोंदरा जेजू क्रिस्ताचे येणे बरवशानात रेखतल्यांक आमकां ती उदार काकोळतेन सर पातकांतले सुटय आनी सर आकांतांतली वाटय. समया जेजू क्रिस्तान तुज्या जन्मता मुळे तुमकां शांती दवरता शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुज्या पयस सभेच्या बावार्थेचेर दीस घाल आनी तुज्या कुशा प्रमाणे तिका शांती दी आनी एकवटान सांबाळ. तूं जियेताय राजवड चलयताय ससनाच्या ससनाक. सोम्याची शांती सदां काळ तुमचे सोमे आसो. माये म्हाका गुर्त जावन एकामेकाक शांती दियात. देवाचे संसाराचे पाप करतले आमची काकुळती कर. देवाचे संसाराचे पाप करतले आमची काकुळती कर. देवाचे संसाराचे पाप करतले आमकां शांती दी.
ही देवाची शेळी संसाराचे पाप करतात ते शेळीच्या जेवणा आपयल्यान ती सुभागे सोम्या तूं म्हजे भितर बाग म्हाका फळना पूण तुज्या उतरांस म्हाका भलायकी मेळटली मोगाळा जेजू तूं भोव पवित्र सक्रमेंतांत खरोच हजर आसाय म्हूण हांव पातयेतां हांव सर्व वस्तू प्रास तुजो चड मोग करतां आनी तुका म्हज्या आत्म्यान घेवंक आशेतां जेजू ह्या घडये तुका हांवें पवित्र सक्रमेंतांत घेवंक असाध्य तरी आत्मीक रितीन म्हज्या काळजांत तूं ये तूं म्हज्या काळजांत आसाय म्हूण पातयेवन हांव तुका वेंगून धरतां आनी हांव तुजे थंय संपूर्ण एकवटीत जाता जेजू तुजे तावन केदिकच हांवें वेगळो जावंक म्हाका सोडी नाका आमेन दैवीक हिंडात आमकां मोगान एकटावचे दिसूं यादेने तुजे जिविताचो उंडो तुमकां हांव दितां सासणीक जिविताक तुमकां हांव आपयतां जिविताचो उंडो तुमकां हांव दितां सासणीक जिविताक तुमकां हांव आपयतां घेया काया अमर जाया सर्गींचे मानाक हांव दादोस जाया सोम्या दिकान सर्गीचे पोषणात्मीक जिणेचे दैवीक हिंडात आमकां मोगान एकटावचे दिसूं यादेने तुजे प्रार्थया भोवमोगाल बापा जेजूच्या आमोले कुडी रक्ताच्या बलिदानांत मरणांतले उतरून आमी जिविता पावता आनी जेजू सारखे दिसान दीस आदीक पवित्र जायत वता ताच्या बोळान आमच्यो अदल्यो पातकी साली सोडून आमकां मेळ्ळलें नवें जिवीत जतनायेन सांबाळूंक आमकां आदार दी त्याच क्रिस्त आमच्या सेम्या वरवीं सर्वेस्पोर तुमचे समय आसूं सर पदवीदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आशिर्वाद घालून आमेन वचून येयात क्रिस्ताची शांतीन तुमकां धरता देवाचे उपकार मागता तुमकां समेस्तांक एक बागी दीस जेजून आमचे पासून आपलो जीव दिला रगत आपले विक्रम मोगमोसो केला ताच्या मोलीक रक्तान दिला बोगसाने ताच्या जिणे मोरणान सर्गींचे जिणे मोगाळ पुत्रा सोवे आमकां बरी आशिर्वाद दिव आमकां कृपेनेवर आमकां आमच्या देवा आमच्या दुस्मानांतले पापाचे पुताचे आनी पवित्रात्म्याचे नवे आमेन